पुलीस डिपार्टमेंटान हेवी पॉलिटिसायजेशन जाल्ल्या. पुलीस डिपार्टमेंटान अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल प्रेशराचेर जातात. पुलिसेचेर पॉलिटिकल दबाव आसा. पुलीस डिपार्टमेंटान इन्वेस्टिगेशन सारकें जायना. तुम्ही आयकलां आसतलें वाळकेचो मर्डर जालो. वाळके तो हांगा आमचे शेटीचो शेट खंय रे आल्तो मोंतार तो मर्डरान एक्यूज जालो. तो पयर सुटलो. कित्याक सुटलो? 100 विटनेस हाडले. पुलिसेन 100 विटनेसांक ऑन रिकॉर्ड हाडले ना विदीन दॅट पर्टिक्युलर टायम. एक्यूज मनीस सुटलो. सो एक्यूज सुट्टा कित्याक? पुलीस काम करूंक सोदना. सो द ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आहा इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर हाजी अकाउंटेबिलिटी हाडूंक जाय. खंयच्याच मॅटरान इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल करपाक जाय. धरलो जाल्यार ताका एवॉर्ड दी. धरून एक्वीट जर जाता मनीस जाल्यार ताका ही हॅज टू बी टेकन टू टास्क. पुलीस डिपार्टमेंटान अकाउंटेबिलिटी गेल्या म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. ना जाल्यार तूं वाळकेचोच केस घे. वाळकेच्या मॅटरान येदो व्हडलो सारको दिन दहाडे मर्डर जालो. लोक शॉक जाले. पुलिसेन मनशाक धरलो. 100 विटनेस घाली. 100 विटनेस ऑन रिकॉर्ड आयली ना. मनीस सुटलो. हें कितें? आनी कोण रे ती वाळके म्हणटा ती कृष्णी वाळके म्हजी शेजारी. ती BJPची महिलाची लिडर. ती हे प्रमोद सावंता पयलींची. सो तिका तिचे चल्याक जर ही परिस्थिती जाता जाल्यार तूं लोकांचे सर्वसामान्याचे पळय कितें जातलें तें.